10 सोमार नोव्हेंबराची 26 तारीख 2025. पहिले मासाप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वोळ 1 तावन 6 8 तावन 20 पर्यंत. सुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेढो घालो. सर्वेस्वरान सुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनांय ताणें ताच्या हातांत दिली. नेबुकदनेझरान ती शिनार देशाक व्हेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली. रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायलितांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आस्पेनाजाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय आशिल्ले कुडीसो कसलोच अवगुण नातिल्ले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरान सेवा करूंक योग्य आसले. आस्पेनाजान तांकां काल्देयागारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकूंक जाय आसली. रायाच्या मेजावयलें जेवण आनी दाकांसरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हणून रायान थारायल्लें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाचे सेवेक लागूंक जाय आसलें. तांचे मदें सुदाचे कुळयेंतले दानियल, हनानिया, मिशाएल आनी अजारिया आसले. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाकासुरो पियोवन आपणाक भस्टावचो ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाक भस्टावंक मुखेल हिजड्यान ताका कारण दिवं नाये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाभयली. मुखेल हिजड्यान दानियेलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या धन्याक भियेतां. ताणें आमचें खाण आनी पिवण थारायल्यांत. तुमी तुमचे प्रायाच्या दुसऱ्या तरणाट्यां प्रास भागलेले दिश्यात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियल, हनानिया, मिशाएल आनी अजारिया हांचेर मुखेल हिजड्यान नेमलेल्या कारभाऱ्यांक दानियेलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परिक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पियोवंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजावयले जेवतल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरले उपरांत ते रायाच्या मेजावयले जेवलेल्या तरणाट्या प्रास अदीक भलायकेवंत आनी धाटे मोठे दिसताले. देखून कारभाऱ्यान तांचें नेमलेलें जेवण आनी दाकासुरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सौगा तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जाणवायेची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो काळ आयिल्लो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडलें आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियल, हनानिया, मिशाएल आनी अजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नातलो. देखून ते राय दरबाराचे सांदे जाले. कसलीय जाणवाय आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचारलें जाल्यार तांच्या अख्ख्या राज्यांतल्या जादूगारां आनी मंत्रवादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन दानियल 3 52 तावन 56 पर्यंत. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सदैव तुजे महिमे बरें पवित्र नांव. भोव मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक.
सदैव तूं सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवडकायेच्या पाटार बसलेल्या भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं खेरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दीस लायतल्या भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशापूत खंयचे वेळा येतलो तें तुमी नेणांत. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वळ 1 ते 4 पर्यंत. देवाळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळ विधवेन तांब्याचे 2 पयशे धर्मपेटेंत घालतना ताणें देखलें. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ते दुर्बळे विधवेन हेरां सक्टां प्रासड दान घालें. कित्याक हेरां सक्टांनी आपले ग्रेसकायांतले भरून उरिल्ल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान भुकेचेंच दिलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा आसो म्हणटा सान पावल. कोण हेरां तें उदारपण दाखयता ताचेर देव धाराळ मापान आशिर्वादां घालता. देवान हर एकल्याक जायत्या तालंतांनी भरलां. आपल्या उदारपणान आमचेर जायतीं बेसवां वतल्यान देखून धन्य देवाचो उपकार आठवया. आमचे थंय आशिल्ल्यो वस्तू हेरां संगी वांटीचे. आमी तो पुंजोवन दवरल्यार कितेंच फायदो ना. पवित्र पुस्तक सांगता, उदारपणान दुर्बळांक वांटतना ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. जो कोण धाराळ मापान दान दिता तो दान धर्माचो फळ जोडटलो. आमी रडोन सुरसुरोन पुरपुरोन दान धर्म केल्यार तें देवाक मेसवाना. बऱ्या मनान केल्यार देवाक मेसवतलें. आयचे सुवार्तेंत विधव स्त्री आपणा लागीं आसलेलें सर्व देवळाक दान दिता. तिचे कडेन तांब्याची 2 नाणी मात्र आशिल्ल्यारी आपणा लागीं आसलेलें सर्व ती दिता. तिणें दाखयिल्लें उदार मौन आनी खालतें काळीस जेजूक मेसवता. आमचें तें आसचें सर्वस्व देवाक दिचें. हेरांक आमचे लागीं आसचीं संपन्नमुळां खुशे मनान दान दिचें. हेरां लागीं वांटून घेतल्याक कसलेंच उणें पडना. आमचें क्रिस्ती जिवीत दिवच्यांत हुंदून आसा, पूण पेल्याच्या गरजांनी पावचें तसलें काळीज आनी मौन आज ना जालां. जेजू म्हणटा, ज्या मापान तुमी दितात तेच मापान देव तुमकां पाटी दितलो. हेरां थंय उदारपण दाखोवन जेजूच्या मोगाचे शीस जावंक प्रयत्न करया.